हांव आपाचो प्रेसिडेंट म्हणून हांगा तर तुमच्या गांवचो एक गांव भाव म्हणून हांगा आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा चिमला हो चिमलकर्णीचो गांव आणि चिमलकर्ण जितले आमी मानता तितले म्हाका दिसता कोणूच मानना ते गोंयकार कितले आसा पळय आणि आमचे चिमलकार पर्टिक्युलरली. पूण बीजेपीचे जे देवाक फटयता तांकां हे खबर आसचेना देवा भितर पडून गेल्लो ना. तांकां खापरेश्वराक नाडलो, बोडगेश्वराक नाडलो, बांबोळेच्या खुर्साक नाडलो आणि महालक्ष्मीकूय नाडली. हांव एक सजेशन दिता आमचे दोन्ही आमदार हांगा येवपाचे आसले पूण आज तांकां कित्याक कालूच सांगले आणि दोगांयनी सांगला की आमचो तेंको कम्प्लिटली ह्या प्रोग्रेसाक आसा. आज तांचो प्री डिटर्मिन प्रोग्राम आसा सकाळचो. ताका लागून ते दोगुटान प्रवनाथ बाब बेंझी आणि बाब क्रूज तांचे तर्फे हांव हांगा आसा एक चिमलकार म्हणून पण एक तांचो रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून. हांव एक गव्हर्मेंटाक सजेशन दिता. आमी ते दिसा कोड्यार गेल्ले. कोड्यार IIT प्रोजेक्ट घालपाक सोदतात ते. IIT प्रोजेक्ट कसो असोच पडटलो हो तरी हांगा तरी झाडां सोदता. आमी थंय घरान गेल्ले कडेन गंजनाची च्या पियेली. आमच्या घरा गंजना पूण कोडारची गंजनाची च्या बरी कित्याक लागता? माती. एकदा दोळे बंद करा आनी श्वास घ्या हांगाच्या वाऱ्याचो. हे पाखे आमच्या कुशीक भोंवता पळय तांकां खबर ना हांगा कितें येवपाचें आसता. हांव एक गव्हर्मेंटाक सजेशन करता. लोक नाका सांगता तो प्रोजेक्ट कित्याक मागता, कित्याक घालता लोकांचेर, कित्याक सण डिस्ट्रॉय करता. हे युनिटी मॉल आसा पळय ते युनिटी काडया. चिमलकाराचो मांड कसो? आमचे जे एसटी बांधव आसा तांची सगळी बायलां पणजे भाजी विकता. शेता कुशीक रावन रस्त्या कुशीक रावन भाजी आसाय काण्णां चुन्नां कितें विकता ते आमी हांगा विकपाक लागू करया. ते मागया आमी सरकारा कडेन ऑफिशियली मागया की आमकां हांगा बिल्डींग नाका. मेरशेची झर आमची ल्हानपणान आमी झरी करताले वखदाची झर म्हणटाली आमी तिका. ती डिस्ट्रॉय कोणी केली. वयर बिल्डिंगे बांदल्यो सगळ्या सेप्टिकाचे उदक झरीन आयलें. झर पिड्यार जाली. कितले MLA येवन गेले कोणीच केन्ना विचार करना. आज तीच परिस्थिती त्या चिमलाचेर हाडपाक सोदता हांव मॉल हाडून हांगा. जशें अजय बाबान तुमकां सांगलें हांगा जो सेप्टीक तयार जातलो तो खंय वतलो? आमच्या बांयनीत वतलो. आमकां पयलीं सुद्दां ना ज्यो बांय उरल्या त्योय पिड्यार करपाच्यो. तेन्ना सरकारा कडेन म्हणजे कडक मागणी ह्या युनिटी मॉल बिल सोडा. आमचो मान घाला. आमच्या मानान आमी भाजी विकया, आमचे आंबे विकया, पणस विकया, तोरां विकया. कितें हांगा उत्पन्न जाता चिमलात ते विकया आणि बायो डायव्हर्सिटी एन्जॉय करूया. लोकांक दाखोवया जंगल कशें आसता ते. पणजेन सोंपला, पर्वरी सोंपला. हे डिस्ट्रॉय करपाक कित्याक उठल्या? तेन्ना एक तुमकां सांगत दिसता एक मेरसेकार चिमलकार कालापूरचो मनीस म्हणून हांव तुमचे बरोबर आसाच. पूण एक आदवोगाद म्हणून एक सांगता जे कायदेशीर तुमकां लागतले जे कायद्यान हायकोर्टान वचचें पडलें जावं आनी खंय वचचें पडलें प्रोजेक्टा अंडर तशें हांगा बोर्ड लावना. इट्स इलिगॅलिटी. काम चल्ला इलिगली काम चल्ला. जे खोपी उबारले हे सगळ्यां कोणाचें परमिशन घेवन घातलें ते सगळे जर चॅलेंज करपाक गोविंद बाब म्हजें ऑफिस आनी म्हजें काळीज आनी आमचें घर तुमचे खातीर उगडें आसा. फूल टीम लिगल आसा आमची. जे कितें लागता जेन्ना लागता आमी तुमच्या वांगडा आसतले. तुकाराम बाब, संदेश बाब, एक गोष्ट याद करा आमी सगळे एकठायले जाल्यार आमकां MLAंची गरज ना, सरकाराची गरज ना. सरकार कुठलो पेट्रो जाला म्हणून क्वाड्रा सारख्या गांवांत IIT हाडपाक सोदतात. हांगानी गोवा प्रोजेक्ट हाडपाक सोदतात आनी जाग्यार घालतले जाल्यार एकूच गजाल करची पडटली एकठांय रावचें पडटलें. म्हाका दिसता फुडली मिटींग आमी चिमलकर्णीच्या पांया कडेन करूया चिमलात आणि पळोवया कोण कोणाक फुसलायता पळय ते इंदिरानगर आसूं, मेरसेकार आसूं, कालापूरकार आसूं काय चिमलकार आसूं ते सगळ्यांक आमी हांगा हाडटले.